तोद्वारांत सांपळलोली बायल जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 28 वळ 1 ते 11. आनी जेजू जैतुनाच्या दोंगरार गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगळो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्रांनी आनी फारिसेवांनी पदवादांत सांपळलोले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. ताणें ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच पदवार करता थंयच आसतना सांपळल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्या बायलांक फातरान मारूंक आमकां फर्मायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? जेजूक ताच्या जबाबांत दवरून ताचेर आरोप मांडचे खातीर ताणें अशें विचारलें. वडोव घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कोडे विचारीत रावले देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचें मोदें जाका पातोक ना तो तिचेर फातर मारूंक पयलो जावचो. आनीक एक पावट वडोव घालून तो जमनीर बरोयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एक कोडसुरूंक लागले. ओदीक जाणटे ते पयले गेले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान न्हीद जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय आसात? कोणेच तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक ना मू? तिणें म्हणलें, कोणेच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुका आतां गुन्यांवकार म्हणना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातक करूं नाका. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.